सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयज ही दोबाचीक मिसाचे भेटेक आमची सायबीण मायच्या जल्माची परब आयज आमी मनूंक हाजीर जाल्या तर आमची सगळी मागणी आमची सायबीण मायच्याच नांवान आमी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या आवयां पासत आयच्या दिसाक मागुया आयज आमी आंज बडव्यां बराबर हे मिसाचे भेटेन भितर सरल्या तर आंज बडव्यांचोय सांगात घेवन आंकवार मारीक तिच्या जल्मा दिसाक आमी परकोंडुया आनी तिचें जिवीत आमचेंय जावचें पासत
हे मिसाचे बेटीन आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी कुशाल बरीत काळजान आमचे सायबीण मायची परब समोरमूक आयल्या. आयचे परबेचो विशय जावन आसा मारिया बोरवासाची माता. आयच्या संवसारांतल्या बारादीक कोश्टां त्रासां आनी अडचण्यां मदें माय मारिया एक बोरवासाचो फोलेर कसो परजळटा. ती एक भावार्थाची अस्तरी जिणें कालोकी कालार पर्यान देवाचे येवजणेचेर सोत मारलें. जेजूक ह्या संवसारांत जल्मान हाडून तिणें ताका आवयपणाच्या मोगान आनी सगली काळजी घेवन वयर काडलो. तशेंच तिणें देवान केलोल्या भासावणेचेर पुराय विस्वास दवरलो. आयच्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना आपल्या भुरग्यांक केन्नाच सांडी नासलोले माय मारिये सोवें आमचे काळजां उक्ती करुया. देवाचे येवजणेचेर बरवसो दवरूंक, देवाचेर वेळाचेर पातयोवंक आनी आमच्या भावार्थान आनी मोगान देवाच्या ताब्यांत करून ती जियेली. ती बरवासाची वाट ताकूंक. मारिया बरवासाचे मातेची मोजतीन देवाचे कृपेचो आदार विस्वासान मागुया. लेजा मारियाची फौज आयज ही परब समोरमतात. तशेंच आयज आमी सगोट आवयांचो दीस मनयतात. दर एक लेजा मारियाच्या सैनिकान आपल्या जिवितांत मारये भाशेन दुसऱ्यांक बोरवासाची आनी बुजवणेची कुणां जावंक बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. मारिया बोरवशाची माता आनी सगल्यो माता ज्यो आसात त्यो अश्योच मारये भाशेन बोरवशाच्यो जावपाक गरज. आमच्या फिरगोजेन सगल्या आवयांनी बोरवशाच्यो आवयो जावंक आमकां गरज. तेन्नाच आमची फिरगोज फुलती आनी जळटी जातली. तशेंच जाका जाका आमी आवय म्हणटा, जावं आमचे सृश्टीक आमी आवय म्हणटा, आमचे नदीक आमी आवय म्हणटा, जायत्या वस्तूंक जांकां आमी आवय म्हणटा त्यो सगल्यो आमकां असल्योच बोरवशाच्यो जावपाक गरज. पूण जायते पावटी आमी हो बोरवसो तोडला. जायते पावटी आमी ह्या आवयांक दुकान घातल्यान, जावं आमच्या आवयांक, जावं आमच्या सृश्टी आवयक, वो जावं आमच्या हेर रुचनान आमकां जी देवान आवय कशी दिल्या तांकां आमी हो बोरवसो तांचो तोडून उडयला. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. So
साल्वादोर फेर्नांडीस, रूथ कार्दोजो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेय पासत आमी आयच्या दिसाक मागुया. सगळींचे आपलो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेय पासत आयच्या दिसाक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी भेटयल्या ब्रिजिदा लेतांव आनी फामील, सेबस्तियन कुलासो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोंत आंकवार मारीक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विचून काडलेली जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक भावार्थान बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. मिकायास प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रांता जुदाच्या कुळा मोदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वरवीं राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हूय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सोर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुता दुवाच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सोर्वेस्पराचे पोदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रथम फावकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो. आनी ती बिराती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचे पोरयान पावतली आनी तांचो शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोटा. Sorvespora sove havanon murgota. Sogli Moria. Sorvespora
सोवे हांव आनंदान मुरगोटा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाड मोगाचेर पांय दिवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन म्हजे काळीज जबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोटा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायता बोवर्द्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रम सोर्गीत गायता जबाब सर्वेस्परा सोवे संतोसाच्या उल्हासांनी समारंभया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्य आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं माते वापर म्हणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी आब्रामाक जल्मलो इजाक इजाकाक जल्मलो जाकोब जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार पेरेजाक जल्मलो हेजरोन हेजरोनाक जल्मलो आराम आरामाक जल्मलो आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन नाशोनाक जल्मलो सालमोन सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूत ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीन सोलोमावाक जल्मलो
रोबोआमाक जल्मलो अबियास, अबियासाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात, जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियस, ओसियसाक जल्मलो जोताम, जोतामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजेकियस, हेजेकियसाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियस, आनी जोसियसाक जल्मले जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनीत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनीच्या परदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सालातियल, सालातियलाक जल्मलो जेरुबाबेल, जेरुबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियद, एलियदाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. भाव भयणीनो, आयच्या नियाळाक, आवयच्या दिसाक आमी आवयांचेर नियाळ करतले. आयच्या दिसाक आमी आवयाच्या पुतांचेर नियाळ करतले. आयज आंज बडवे आमचे मदें आसात, आंज बडव्यांचेरूय इल्लोसो नियाळ करया आयज. आनीक आमची आवय सृश्टी माता, हे सृश्टी मातेचेरूय इल्लोसो नियाळ करुया. रेडी? नियाळाक रेडी? जाल्यार ह्या नियाळाक सगल्यांनी जागी रावची. न्हीद येता तांणी पासून आनी जी कोण जागी आसात तांणीय बीन, कित्याक आवय सदांच जागी रावता. मिसाक येवचे पयलीं हांव एक युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयतालो. आंतोनिया साल्झानो, हिका वळखता तुमी? आंतोनिया साल्झानो, कार्लो आकुटिसाची माय. आतांच तिचो इंटरव्यू हांव आयकून आयला. ओद्दो उरला, तो मिस जाल्या उपरांत आयकतलो. कार्लो आकुटीस तरणाटी, जाणा कार्लो आकुटीस कोण तो? कालूच सांत जाला आनी ताचे बराबर आनीक एकलो तरणाटो जो 1925 सोंपलोलो, पियर जॉर्जियो फ्रासाती. हे दोग जाण सांत आमकां कालच्या दिसाक आमच्या पाप साहेब लियोन फावो केल्यात. तांचें कॅननायझेशन जालां आनी कॅननायझेशनाक फर्स्ट मिलेनियल सेंट कार्लो आकुटीस, ताची आवय ह्या कॅननायझेशनाक आसली. इतालियान ती. इंग्लीश तितली बरी कळना, कळटा म्हळ्यार मातशें एक्सेंट दुसरे भाशेन. इंटरव्यू आयकूंक बरो दिसलो. आनी ही आवय आपल्या ह्या मुलाखतीन सांगता की माय सन हॅज सेव्ड मी, म्हज्या पुतान म्हाका साल्वार केल्या. आवय
आनी कित्याक म्हणटा ती आपणाक साल्वार केल्या म्हूण? ती आपणाच्या जिविताचेर आनी काल्लो आकुटीस आपल्या चेड्याच्या जिविताचेर हो सोर करून नियाळ करताली, हो सांगताली. हांवें पयलो कुमन्यांव घेतलो तें म्हजें पयलें मीस जालें. दुसरें मीस जालें खंय जेन्ना तिणें क्रिज्म घेतलें. तिसरें मीस केन्ना जालें आसतलें? तिसरें मीस तिच्या काजाराचें मीस जालें खंय. आनी ती म्हणटा आपूण भावार्थान पयलीं कातोल कशी न्हय, पूण कातोल्क इस्कॉलान शिकतालीं आनी म्हजी सगलीं बाराबरचीं जीं आसा तेंचो पयलो कुमन्यांव आसलो. आनी देखून तांच्या बराबर हांवें लूट केली, हांवेंय कुमन्यांव घेतलो तांच्या बराबर. समजूंक ना कुमन्यांव कितें तें, पूण पयलें मीस पयलो कुमन्यांवाचें जालें. मागीर ती म्हणटा मागीर खबर ना, क्रिस्ती जिवीत, कातोल्क जिवीत साक्रामेंताचें अशें जिवंक चान्स पडोंक ना. आनी त्या उपरांत क्रिज्मूय तसोच घेतलो, लुटीन लूट. आमचेय मदलीं जायतीं जाणां तशींच घेतात. तरणाट्यांकूय खबर आसतलें, दोतनीक येवपाक जाय म्हूण थोडीं येतात, दोतोन विचारल्यार कळना. थोडीं जाणां मागीर शिकतात दोतोन, क्रिज्म घेवन जाल्या उपरांत. जाल्यार ही एक आवय जी आतां आपूण तरणाटी आसतना सांगता क्रिज्मूय घेतलो आनी मागीर लग्नूय जाली, तिचो डिवोर्सूय जालो मागीर. दूख. आनी 4 भुरग्यांक तिणें वयर काडले. आनी ह्या 4 भुरग्यांक वयर काडटाली तातूंत आपल्या एका पुता लागीं म्हणजे काल्लो ह्या आपल्या पुता लागीं शिकली. तो ल्हान आसतना थावन ह्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू करतालो. येदो असो आसतना ल्हान आसतनाच जीं कोण गरजेक सांपडलेलीं आसा तांचें पळयतालो. ती म्हणटा आमी ज्या वाठारांत रावतालीं मिलान हांगा सेंट्रल, थिंगा बेश्तो लोक उक्तोच न्हिदतालो भायल्यान, कोण ना. तांकां हिंव खाताली. आनी तेन्ना हो म्हजो येदोसो पूत तांकां कितें न्हेसूंक दिवचें, तांकां कितें जेवण दिवचें हें ल्हानूच आसतना सुमार 9 वर्सांचो आसतना हें काम करपाक वेतालो आनी तांकां दितालो. त्या उपरांत ताचें जिवीत मुखार ताणें जेन्ना पयलो कुमन्यांव घेतलो, ती म्हणटा त्या दिसाक थावन हांवें सदां मिसाक वचपाक सुरू केलें. कित्याक ज्या दिसाक कुमन्यांव घेतलेलो, पयलो कुमन्यांव घेतलेलो, तेन्ना काल्लो आकुटीस येदोसो भुरगो कसो निर्णय घेतलो की म्हाका जेजूक तेंकून रावपाक जाय. आय वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू जीजस. आनी ह्या पासत सदां युकरिस्टीक एडोरेशन, डेली मास, सदांच मिसाक वचप. पूत वयता म्हणटच आवयकूय वचपाक पडटा न्हू पुताक घेवन मिसाक. ती म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका ह्या मिसाचो अर्थ शिकयलो, म्हज्या पुतान म्हाका जेजू लागीं व्हेलो. नाजाल्यार हांव ताची आवय कशी जेजू कडली, धर्मा कडली, भावार्था कडली पयस आसली, व्हडली भावार्थी न्हू हांव, अशें ती म्हणटा. जाल्यार ही आवय आपल्या पुताक आपलो सोडवणदार म्हणटा. आनी आयज जेन्ना तो सांत जाला, सांत म्हण ताका जाहीर केलो आमचे पवित्र सभेन, जायत्यो असल्यो घडण्यो ज्यो आसात ती सांगता. जूंय जायत्या लोकांनी सांगलां आपणाक मिलाग्र फावो जाल्या. ताचे वरवीं इंटरव्यू विचार करप्यान तिका विचारलें, डू यू प्रे टू सेंट कार्लो आकुटीस? तूं तुज्या पुता लागीं मागताय? ती म्हणटा वय हांव मागतां. आनी ही मिसाची भेटोवपाक एक इन्सिडेंट आपल्या पुतान सांगलो. ती म्हणटा ताका आपलो पांय दिश्टी पडलो सपनांत. पांय मेलो हार्ट एटॅक जावन. दुखी जाल्ली हांव. आनी पुतान सांगलें ग्रँडफादर दिश्टी पडला आनी ताणें सांगलां आपणा पासत माग, आपणाक सर्गीचें सूख फावो जावंक माग. आनी तेन्ना तावन ती म्हणटा हो भावार्थ घेवन पांयचे पासतूय मागचे पासत आपूण सदां मिसाक वेता. पुता बरोबर तें युक्रिस्टीक एडोरेशन करूंक सदां मिसाक वेता. आनी हेंच ह्या पुतान आपल्या आवयच्या पालवान बरें तिका नाका आसलें, तिका खबर नासली, पूण पूत जें बरें करता ताका सांगात दिलो, सोडवणेची वाट चल्ली आनी ती आयज म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका साल्वार केली, आयज देवाक लागीं आसा. आयज ती म्हणटा आयज हांव देवा लागींनूय मागपाक शिकली, फकत पुता कडेनू
देवा कडेन डायरेक्ट मागपाकूय शिकली. भाव भयणीनो, ही आवय वेगळे तरेची. सदां कडेन आमी आवयांच्यो काणयो आयकतात त्यो वेगळ्यो आसतात. ही आवय जी मानून घेता आपली असोकताय आनीक हीच असोकताय आपल्या भाग्योनपणान बदलता. दुसरो भाग्योन जो आसा पियेर जॉर्जियो, ताची आवय जाय ती पयली सोंपली, ती नासली, पूण ताची भयण आसली. आनी तांणी हे पाप साहेबान आमकां जे आतां तरणाटे सान दिल्यात, आयच्या दिसाक कितें भाशेन हांव म्हणटलो, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक एक देख, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक एक उलो. आयकतली तुमी? हो उलो ते तुमचेर दल्लल्लें आसा. भोव करून पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूक मेळूंक येवं. कित्याक आयज आमी आंकवार मरेचो जल्माचो दीस मनयता तेन्ना आंकवार मरेच्या जल्माक जेजूच्या जल्मा विरेत अर्थ ना. ओ तो तिचो जल्म आमी वयर काडून परकोणची नासल्या. जरी तर जेजूचो जल्म नासलो आनी जेजूच्या जल्माक लागून तिचो जल्म न्हू जाल्यार आमी परबूय मनयनासल्या. पूण त्या पुताक जल्म दिवचे पासत जी जल्म दिवपाची आसा ती जल्मा हाडी पर्यंत कोश्ट त्रास आसतले. हेंय आयज आमी पयल्या वाचपान मिकेसाच्या पुस्तकान आयकलां. मिकेस प्रवादी सांगता जाल्यार ती जल्माक हाडटली ही देवाची येवजण. आनी हे देवाचे येवजणेन आवय आसा, पूत आसा, म्हणजे भुरगीं आसात, आवय बापूय आसात. दोनूय गरजेची आमच्या कुटुंबांक. आनी आमच्या कुटुंबांक एके भाशेन हीच सोडवणीची वाट चलूंक आयज आपयल्या. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक पनियाळ करता आसतना जशें सुरवातेक म्हणलां आनिकूय आसात थोड्यो आमच्यो आयडियाज जाका आमी आवय म्हणटा. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो, कोण आवय, कोण माय आपली? म्हादेय. म्हादेय रिव, ती म्हजी माय. आनी ह्या पासत तिका कांयच जावंक हांव दिवचो ना. भाशण जालें तें बरें आहा, पूण म्हणलें तेणें म्हादेय म्हजी माय. आमी सगळीं काय बरी म्हणटा सृश्टी माता. ही सृश्टी आमची आवय आनी हे सृश्टीन आमी आमचो जीव जियेता. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो, हे आवयक जायते फावटी दूख जाता. जी जल्माक हाडची आसात ती जल्माक हाडी पर्यंत तांकां एके भाशेन कोश्टांच्या हातान केली, तांकां त्रासांच्या हातान केली. आयज आमची सृश्टी तेच भाशेन त्रासान आसा. आयज आमची म्हादेई तेच भाशेन त्रासान आसा. पूण आवय म्हणटा तांकां आमी. भाव भयणीनो, ह्याच संदर्भान आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आनी आयज हांवें मुद्दम व्हडलें आहा तें वाचप घेतलां. जाय तीं नांवां बरीं दिसता तीं वाचपाक. आनी हें शुभ वर्तमानान हीं जीं नांवां सगळे आख्खे पुर्वज आसात तांचीं नांवां तुमी बरे भाशेन आयकल्यां जाल्यार चडशीं नांवां कोणाचीं आयकूंक येयल्यां? दादल्यांचीं काय बायलांचीं? दादल्यांचींच सगळीं नांवां. आनी तातूंत भितर एक एक एडवर्टिजमेंट कसो थोड्यो वस्तुऱ्यो भितर सरल्यात. आनी मुद्दम शुभ वर्तमान बरोवपी जो आसा ते तांकां घालता. थोड्योश्यो वस्तुऱ्यो चड ना, पूण त्या वस्तुऱ्यांचीं नांवांय आयल्यां तेन्ना तरूय पूण तो बापूय आसा तेचेंच नांव, हो कोणाचो पूत, तो कोणाचो पूत, कोण कोणाक जल्मलो, हीं सगळीं नांवां आख्खी सगळीं वाशावळ काबार जावं पासून. पूण निमणें पावता तेन्ना जरी तर तुमी आयकलां, निमणो कोण आसलो वाशावळीन? पयलो अब्राम, निमणो मारयेचो पती जुजे. हेर सगळे कडेन अब्रामाक जल्मलो, जाकोबाक जल्मलो आनी ती सगळीं नांवां आसा तांकां जल्मलो म्हण आयकलां. पूण निमणें जुजेक जल्मलो जेजू म्हणना. आयकलां? जुजेक जल्मलो जेजू म्हणून ना. वाशावळ काबार जाता तेन्ना जुजे मारयेचो पती जिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. निमणें उगडास धरात सदांच. जुजे मारयेचो पती जिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. आनी ह्या पासत हे आवयक खेरीत जागो आसा. आनी ही आवय जल्म दिवपाक वेचे पयलीं तिका आंज बडवे मेळ्ळ्यात. आयज आंज बडवे चयल्या तुमी? आंज बडवे चयल्या केन्ना?
क्या आप लोगों ने एंजल देखा है? आज एंजल देखा है? बरे चलोन येयले तितूंतलो एकलो तो आंज जो आंकवार मारेक भेटलेलो. नांव कितें तेजें? गेब्रियल, एंजल गेब्रियल, आक एंजल गेब्रियल आयज येतलो, उबो रावतलो मागीर. ते एक आंज येवन हिंगासोर आपूण कोण ते सांगतले तुमकां. तातूंतलो एकलो आर्कांजेल गाब्रियल जाणें ही खबर मारयेक दिली. झुजेकूय सपनांक दिश्टी पडून ताणें सांगलें, भियेनाका मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक, कित्याक ती जल्म दिवपाचो आसा तो देवाचो पूत. तो जल्मतलो आनी तूं ताका नांव दवरतलो जेजू, इमानुएल, आमचे मदें देव. म्हणटूच मारयेचो जल्म भाव भयणीनो जेजूच्या जल्माक लागून आसा, जेजूच्या येण्याक लागून आसा. आनी हे मारयेन एक चलयेन मानून घेतलें. आपणाचें व्हडपण करूंक ना. आयज काल्लो आकुटीस ताची आवय आपणाचें व्हडपण करिना, पण खालतिकायेन सांगता आपणाचें किरकोळपण, आपणाचें उणेपण. आनी पुताक लागून, पुताच्या बागयोनपणाक लागून कशे भाशेन आपूण देवाक लागीं आयली, सोडवणेची वाट चल्ली ती सांगता. आंकवार मारिया आयज तिचो आमी जल्माचो दीस मनयता आसतना तिणें वय म्हणलें. जरूय ही येवजण देवाची तिका समजूंक अवघड जालें, मानून घेवंकूय अवघड जालें, पूण आंज बडवो येवन जेन्ना सांगलें तिणें मानून घेतलें. रिस्क आसा, खतरो आसा, तरी पूण मानून घेतलें. भाव भयणीनो, आयज तिच्या जल्माच्या दिसाक जरी तर आमी सृश्टीची खबर करता, नदीची खबर करता, म्हादेयची खबर करता, जाल्यार थंयसरूय आयज आमकां आंज बडव्यांची गरज आसा. आंज बडव्यांची आमी उतरां आयकून ती देवाचें उतर म्हूण आमी मानून घेवपाची गरज आसा. आनी तेन्ना आमच्या आवयांक ही सोडवण खरेपणी मेळटली. नाजाल्यार कितें जातलें तेंय आमच्यान पळोवपाक जाता. जरी तर भुरगीं मेलीं वो भुरग्यांक त्रास जाले, आवयक बरें दिसता? तुमचे मदल्यो कितल्यो आवयो आहा तुमच्या भुरग्यांक जरी तर त्रास जाता, कश्ट जातात, ताळयो मारतात, फुगड्यो घालून नाचतात, कोण आहा असली आवय? पण तुमच्या भुरग्यांक इल्लेशें पासून कितेंय जालें जाल्यार वयर सकयल जाता तसल्यो आवय नात तुमी? इल्लेशें, चड व्हडलें जावपाक नाका, इल्लें जायत जाल्यार भुरग्याक व्हडलें कोत्तात जायते फावटी. जालां येदेशें पूण कोत्तात व्हडलें. कित्याक? आपल्या पुताची सोडवण, आपल्या धुवेची सोडवण, आपल्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवपाक जाय. देखून भुरग्यांक जरी तर त्रास जातले जाल्यार आवय सदांच सादूर रावता. आनी असल्यो आवय तुमचे मदें आसात जाल्यार आवय जेन्ना सादूर रावता आपल्या भुरग्यांक, उमक्या जाग्यार वचनाका, तें बरो न्हू जागो, उमक्या मनशां बरोबर वचनाका, ती बरी न्हू मनशां, उमकी वस्त कोन्न नाका, ती बऱ्याक पडची ना, हें सगलें आवय सांगता आपल्या भुरग्यांक, उक्तेपणी सांगता. थोडे फावटी भुरगीं आयकतात, भुरगे मायचें बेसांव घेतात, खुशाल उरतात. थोडे फावटी आयकना भुरगीं, आपूण व्हडलीं जातात. ती जरी तर काल्लो आकुट आसा भाशेन जरी तर भाग्यवंत आसलीं जाल्यार बरें आहा. पूण आयज भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, काल आकुटिसा सारकें तुमचें जिवीत आसा म्हणपाक जाता तुमच्यान, त्याच गर्वान, त्याच अभिमानान म्हणपाक जाता, वय हांव म्हजे आवयक जेजूशी व्हरतां, हांव म्हज्या बापायक जेजूशी व्हरतां, हें म्हणपाक जाता कोणाच्यान? म्हणपाक जाता जाल्यार बरें जालें, तुमी एक दीस भाग्यवंत जातलीं. म्हणपाक जायना जाल्यार ते आवयचें आयकोंक जाय आमी. ह्या पासत आयज मारयेचो जल्म दीस आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक एक उरपा मागुया. सोडवणेची वाट आमी चलूं. जें कितें आमकां बरें आसा, कोणूय तें मागीर शिकोवंक, भुरगीं पासून शिकयतात जाल्यार बरें आसा तें शिकुया. जें कितें आमकां कळना, जें कितें आमकां समजना तें आयकूंक, समजूंक, शिकूंक उक्त्या मनाची जावया. आनी हें सगलें करून जाल्या उपरांत, शिकल्या उपरांत, जाणा जाल्या उपरांत जीं पावलां मारपाक जाय, जे निर्णय घेवपाक जाय, जें एक्शन करपाक जाय, तें एक्शन आमी घेवया. आनी तेन्नाच आमची आवय खुशाल आसतली, तेन्नाच आमचे आवयक हें दादूसपण मेळटलें. आनी तेन्नाच एक दीस आवय आमचे पासत खुशाल जावन म्हणटली, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सोडयल्या, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका खुशालकाय दिल्या, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका वयर काडल्या. तर हेंच करूंक आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकांच
आमच्या आवयांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या सृश्टीक आमी देवाच्या हातान घालुया आनी आज बुडव्यां बरोबर ही वाट चलूंक तयार जावुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान आनी सायबीण मांयक मुखार घालून देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या ताब्यांत आसलोले पोचेक बोरमाशाचे वाटेर चलयतना आडखोड्या फुड्यांत निराशी जायना जावं, पूण जेजूच्या मोगाचेर पातयेवून आपलें मुन्यारपण चलोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगल्या आवयांनी सायबिणीचे विनोदीन आपल्या भुरग्या भावार्थान काळजीदारपणान आनी मोगान वाडयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकारा पोरचे मोदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशाक आपआपल्या भावात सत्तेन जिवंक मेकळेपण दिल्या पूर देवा लागीं मागुया. सगलीं जी पिडेच्या दुखीच्या आनी निराशीपणाच्या बारान चेपलोलीं आसात तांकां मारिया बोरव्याशाचे आवय वरवीं बुजवण आनी गोठाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा बापान आमकां लेजनारांक फावो केल्ले गूण पवित्र सोबेचे सेवेक घालतना आमी कसलीच अपेक्षा बाळगिनासतना उदारपणान पवित्र सोबेचे बरेपणान पासून वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे
दोगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सृश्टी मातेक राखूंक आंज बडवे आमचे मदले उठलेले आसात तांकां केरीत भाशेन राख आनी सांबाळ तांच्या वावराक येस दी आनी आमचे सृश्टी मातेक सांबाळ आनी राख म्हूण मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमच्या आवयांक फावो तो रेस्पेत मान दिवन तांचे कडलें शिकूंक आनी तांकांय खुशाल दवरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोणे वेळार गायन घेवया C31 पेज 41 C31. दाना. ह्या दाना वरवीं आमी आमचे कोश्ट त्रास भावना संतोश देवाक उबारुया. मारिया बोरवोशाचे मातेचे मोजोतीन देवाचे कृपेचो आदार आमचेर आनी दर एक गरजेवंताचेर मागतना ही दाना बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. आयज मारिया माय एक बोरवासाचो फोलेर कसो परजळटा. तिणें सगल्या सोवे बोरवोसो दाखयलो. होच बोरवोसो आमी दुसऱ्या सोवे दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटोवया.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मंगळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेसू आमकां पातकांच्या सर्व वंडावण्यांतलो निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ली निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या निसासनीक कोराराचे रोगोत पातकांचेही बोगसणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोधोले हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jésus जीवन जाला, Jésu नव्याने तोलो, Jésu मेलो, Jésu जीवन जाला, Jésu नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आमच्यो आवयो ज्यो सोपून गेल्या तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एका पुतान आपले आवयक जेजूशी हाडलो आनी जेजूशी हाडूंक भोव पवित्र संस्काराचो मोग केलो. आमकांय जेजूचो मोग करूंक शिकयता हे आमचे नवे सांत कार्लो आकुटीस आनी तशेंच पियर जॉर्जियो. देवाक आर्गां दिवया ह्या भाग्यवंतां पासत, ह्या तरणाटी भाग्यवंतां पासत आनी आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटीं ही भाग्यवंतपणाची वाट धरूंक जेजूक चिटकून रावंक तांचे पासत आनी आमचे पासत ही कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी ख्रिस्त प्रसादा वेळार गान घेवया D17 पेज 56 D17. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
Desafio
पळयात एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बागयोंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतसभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक, भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसुया. आयज सायबीण मांयच्या जल्माची परब आनीक तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. सगल्या आवयांक केरीत भाशेन आमचे फिरगोजींतल्या सगल्या आवयांक तशेंच दुसऱ्याय सगल्या आवयांक आमची परबीं हॅपी मदर्स डे. हॅपी मदर्स डे. आयची मांडावळ करपाक जितल्याय जाणांनी भार घेतला, भोव करून लेजांव मारीची आमची फौज आसा, लेजन ऑफ मॅरी, तांणी बरोसो भार घेवन ही आयची अर्थाभरीत सेवा धर्म तयार केला. तशेंच आतां मीस जाल्ल्या उपरांत ल्हानसो कार्यक्रम आमच्या आवयां पासत जातलो. हे पावटीक नवेपण जें तांणी हाडलां, हे पावटीक आंज बडवे आयल्यात. आंज बडवे ते धाकटे आंज बडवे न्हू, ते व्हडले ते महादेवदूत म्हणटात ते आर्कांज. जाल्यार तांची वळख दिवन आमी ही आयच्या दिसाचो कार्यक्रम, व्हडलो डान्स बीन कांय ना, आयज स्किटूय बीन ना, फकत हे आंज बडवे कितें सांगता तें आयकुया आनी आवयचो एक संदेश घेवया. रोकडो कार्यक्रम आवयां पासत काबार जातलो. रोकडी घरा वचपाक मेळटली. घरा वयचे पयलीं आमी केक काततली, भायर सरून केक काततली. आनी तेच बरोबर तुमचे कुशालकायेक आनीकूय मातशें उमेद हाडचे पासत आमच्या तरणाट्यांनी हावजी घडून हाडलेली आसा. ते हावजीनूय तुमी वांटो घेवचो. बरोसो व्हडलो प्रायज दवरला तांणी. भायर गेल्या उपरांत कळटलो, म्हाका सांगनाका म्हणला हिंगा. तशेंच थोडो वगत तुमी रावचे पासत आमच्या वेदी सेवकांच्या आदाराक कॅन्टीन आयजूय आसा. भार घेवन ताणें तें कॅन्टीन केलां. ह्या कॅन्टिनान तुमी सगल्यांनी वेचे. हो सगलो कार्यक्रम काबार जाल्या उपरांत आनीक बरे बरे आयटम आहा, 1 2 3 4 आहा. खंयचे आहा ते तुमी भायर वचोन चोयात. हांव आतां सांगत जाल्यार तुमी एडवान्स बुकींग करीत म्हूण बीन हांव सांगना. भायर वसात, घेयात आनी सगलें काबार करात. खेरीत भाशेन आमची शाबासकी आमच्या लिजन ऑफ मॅरी ह्या पंगडाक दिता आसतना तुमचे मदें जायतीं जाणां आहा मारयेचो मोग करतात, मारयेच्या आदारान चलूंक सोदतात. ह्या जम्यान तुमी भितर सरपाक जाता. वावर आसा तातूंत. तशेंच मारयेची भक्ती आमी दर पयल्या शेनवाराकूय करता. त्याय मागण्यांत तुमी वांटो घेवंक बरे उमेदीन येवचें. आनी आयज जे भाशेन आमी उगडास केला सांत कार्लो आकुटीस, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक जरी तर तो एक नमुनो जाल्लो जाय तुमकां, आवयांक, बापायांक, आवयांक जाय. तुमचे भुरगे, तुमच्या भुरग्यांनी कार्लो आकुटीसाची देख घेयलेली जाय तुमकां. वय जाल्यार फोर्सान वय म्हणाय, ना जाल्यार फोर्सान ना म्हणाय. तुमच्या भुरग्यांनी कार्लो आकुटीसाची देख घेतली तुमकां जाय. आतां वय जाल्यार सारकें हाल्यांक कळटलें. 3 दीस डेली एडोरेशन आसतलें. फाल्यां तावन सांजेर 5:30 वाजता ते 8 वाजता, 5:30 ते 8 वाजता आमचो रेतीर जाता. आमचो फिरगोजेचो रेतीर 400 वर्सांची समोरमणी करता आसतना हो सादोसो रेतीर, पूण वेळ चड आमी जेजूक पळोवन काडटले. मनशांक आयकून न्हय, पूण जेजूक आयकून. ह्या पासत पळोवया. आतां फाल्यां कळटलें कितल्या आवयांनी खरेंच वय म्हणलां आनी कितलीं भुरगीं ज्या आवयांनी वय म्हणलां तांकां रेस्पेत मान दितात. फाल्यां, परवां आनी त्या उपरांत हे 3 दीस सारकें कळटलें. तर भाग घेवया. आवय बापायनो, वाडलेल्यांनो, भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, हे 3 दीस खेरीत 9 तारखेर, 10 तारखेर, 11 तारखेर सांजेर 5:30 वाजता सुरू जातलो आनी 8 वाजता भोव पवित्र संस्काराचे
आमी आशिर्वाद घेवन दीस सोंपयतल्या. 12वेर सायबिणीची भेट घेवपाक आमची मिसाची भेट जातली आनी हे मिसाचे भेटेन सगल्यो सायबिणीच्यो इमाजी ज्यो आमच्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी वेतात तांचेर आशिर्वाद जातलो. 12वेर सांजेर 6 वाजता मिसाची भेट आनी त्या उपरांत सायबिणीची भेट आमच्या इगोर्जेच्या घरान पारोकियल हावस पादविकारागेर सायबीण. तुमी सगल्यांनी येवचें, मिसाक येवचें पयलीं आनी मिस जाल्या उपरांत आमी ह्या इमाजींचेर आशिर्वाद घातल्या उपरांत पयली सायबिणीची भेट आमच्या घरान जातली. तुमी सगल्यांनी येवचें. तशेंच 13वेर तावन आमच्या घराघरांनी सायबिणीची भेट जाता. आनीक एक पावटी उगडास करता जावयांच्या दिसाक आनीक सायबीण मांयक आमी रेस्पेत मान दिता, तिची भेट आमी घेता. देखून तिका मानता तसली भेट ती जावं दी. आमच्यो दुस्मानकायो आसा त्यो कुशीन दवरया मातशें. टायम प्लीज. आमीट झगड्यो बिगड्यो बंद करात मातशें. एकामेकागेर वसात सायबिणीक. बो करून तुज्या वाड्यान जेन्ना सायबीण आसा सगलीं सगल्यांगेर वचात. कितें खावपाक मेळटा आनी कोणें कितें दिलां तें पळोवपाक न्हू, पूण सायबीण मांय बराबर जेन्ना आमी बाराबर मागणें करता, मिलाग्री जायत्यो घडटल्यो. मिलाग्री जाय जाल्यार बाराबर मागणें करात. एक समुदाय कशी सायबीण मांय बराबर आनी तुमकां तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या तरणाट्यां पासत ह्यो मिलाग्री फावो जातल्यो. तर सगल्यांनी वेचें. सगलीं उबी रावया. मिस जाल्या उपरांत सगल्यांनी भितरूच रावचें. आमचें सकल धाकटेंशें काम आमी करून मरम्मत केल्या आनीक रेनोवेशन थोडेंशें केल्लें आसा. ताचेर फकत धाकटेंशें बेसांव घालून हांव परतून येतलो. सगलीं येयल्यार थिंगा पावची ना. देखून फकत फाब्रिकाच्या वांगड्यांक उलो मारता सकल येवपाक. आदली फाब्रिकाची कमिटी तशेंच आतांची फाब्रिकाची कमिटी आनीक जांकां नोमी आसलेलीं आसा, रिबन कातरपाक 2 जाणांक नोमी आसलेलीं आसात, तांणी येवचें. उरलेल्यांनी हांगासर बरे भाशेन बेगीन सेटल जावचें. लिजन ऑफ मॅरीची वांगडी ही सगळी मांडावळ करूंक आमकां आदार दितली. ती सांगतात ते भाशेन करात. आयचो कार्यक्रम रोखडोच सोंपतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत गावया. गिताचा T56 पेज नंबर 223. T46.
सोले लागीं मागता मातशे भोवशे आमचो आतां मातशे कार्यक्रम जातलो आमची इंजील फुडें सरतले सो मातशे एक 15 मिनटे भोवशे आयज आमी आमचे मोदें 14 आंच बोडवे कशे न्हेसोन आमचीं भुरगीं आमकां दिसतात आर्कांच रोचनार देवान रोचलोली रोचना आर्कांच हें उतर ग्रीक भाशेन मुखेल आंच पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता की हेरां आंजा परस आर्कांच हे सगळ्या बोडव्यांचे मुखेल फुडारी ते जाणवायेन पदवेन आनी संतोसान बोल्लोले आसता आंच बोडवे देवाक चड लागीं आसतात आनी दर एक आंच्याक देवान खेरीत कार्य दिलां आनी तें फुडें व्हरूंक ते वावुरतात आमचे पवित्र सोबेंत आमी 3 आर्कांचाची खबर आयकतांव आनी आमी तांकां वळखतांव तर सगळे आर्कांच मेळोन ते 14 आसात हे आर्कांच आमचे पवित्र सोबेच्या परंपरेंत तशें जुदेवाचे परंपरेंत आमकां मेळटा तर हे जावन आसा आमचे 14 आर्कांच आर्कांच मिंगेल देवाचो पयलो आनी मुखेल आर्कांच जो आमकां झुजांत राखता आमचो राखणदार आमकां वायटांतली आनी देंवचाराच्या फासांतली निवारता देवान ताका सोयतानाचेर आनी संवसारांत मनशांचो इबाड करतल्या खोट्या आत्म्याचेर झुजूंक पदवी दिल्या आर्कांच गाब्रिएल बोडवो गाब्रिएल देवाचो संदेशकार दुसऱ्या आंच बोडव्यां सारको हो एक मुखेल आर्कांच जो जेजूच्या जल्माची खबर तशेंच जुवां बातिस्ताची जल्माची खबर तांच्या आवय बापायक आनी हेरांक कळीत करता आर्कांच राफाएल देवा मुखार उबो रावपी 7 पवित्र देवदूतांतलो एकलो आनी ताका पेकोवणी दिवपी आंच बोडवो म्हूण पाचारतात तशेंच ताका प्रवाशांचो राखणदार आनी मार्ग दाखोवपी म्हणटात आर्कांच जेरमिएल आर्कांच जेरमिएलाक देवाचे काकलुतीचो भोवय म्हूण मानतात ताका दृश्टी आनी स्वप्नाचो बोडवो लेखतात तो आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक आनी आमकां नवें जिविताचें पावल मारूंक शिकयता आर्कांच मेटाट्रॉन आर्कांच मेटाट्रॉन जावन आसा सगळ्यांवन बोलवंत आनी मनीसकुळाक चड लागीं ताचे लागीं पवित्र भुमिती म्हणजे जॉमेट्री आसा उचांबळायेंत शांती हाडूंक आनी आमच्या जिवितांत ताळमेळ हाडूंक वावुरता तो देवाच्या शिवासनाचेर कुशीक बसता आर्कांच हेनियल आर्कांच हेनियल संदेशकार मोगाचो दयेचो संतोसाचो आनी एकवटाचो ताचें नांव आमकां हिब्रू भाशेन देवाची कृपा म्हूण मेवता तो स्वर्गीच्या पलाशीच्यो चावयो सांबाळटा आर्कांच जोफिएल आर्कांच जोफिएल देवाची सोबीतकाय म्हूण पाचारतात निस्ता प्रकाशनी आनी खोला जावन आसा ताचे खाशेल्ले गूण आमकां आर्कांच जोफिएल उजवाडाची तोरसात घेवन दिसता तो खुणायता एक व्हड झुजारी आर्कांच रागुएल आर्कांच रागुएल न्याय आनी एकवटाचो देवदूत म्हूण वळखतात
जंय वाद विवाद जाता थंय तो शांती आनी पेकोवणी हाडटा. तो मनशां आनी आंजा मदें संबंद घट दवरता. आर्कांज सॅंडलफोन. तो संवसारांत सगल्यांची मागणी देवा मुखार दवरता. ताका मुजगांचो आंज म्हणटात. तो गायना वरवीं आमची मागणी स्वर्गार देवाक पावोवशी करता. आर्कांज युरियल. आर्कांज युरियलाक सुर्याच्या संबंदान मानतात. ताका देवाचो आकटो वो सुर्याचो दूत म्हूण पाचारतात. तो जावन आसा जोर देवीक जाणवायेचो आनी देवीक उजवाडाचो. ताच्या हातांत एक पुस्तक आनी बरोवपाचो कवडो आसा जे खुणायता ताची जाणवाय आनी बुद्ध. आर्कांज शॅम्युएल. आर्कांज शॅम्युएल आमच्या जिविताचो हेतू सोदूंक आनी पूर्ण स्थापीत करूंक आदार दिता. ताचें कार्य जावन आसा आमी एकामेकाक आदार आनी सेवे चाकरीचीं जावंक, आमचो पुर्विल्लो भावार्थ घट दवरूंक आनी मोगान थीर रावून देव दाखयता ती वाट चलोवंक. आर्कांज इज्रियल. आर्कांज इज्रियलाक बुजवणेचो बोडवो म्हूण म्हणटात. तो दुखाच्या वेळार आमकां राखता आनी सांबाळटा. मरणा उपरांत जिवितांतसून पुनर्जिवितांत समर्पीत करता. ताचें कार्य मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं आसा. आर्कांज झेडकियल. आर्कांज झेडकियल जावन आसा बोडवो काकलुतीचो आनी त्याच काकलुतीक लागून आमच्या वायट चिंतना वयर आमकां सुटका दिता. आमच्या ओदृश्टा वेळार हो बोडवो आमकां घोटाय आनी बळ फावो करता. भोगसणे आनी भावनीक सुटके वरवीं आमचें दूख शांतीन बदलता. आर्कांज बारकिएल. आर्कांज बारकिएल हो एक आशिर्वादाचो देवदूत आनी ताका सगल्या गार्डियन एंजलाचो मुखेली नेमला. तो जावन आसा पेकोवणेचो आनी प्रगतीचो बोडवो. आर्कांज राफाएलाच्या सांगाता ताचो संबंद आसा. क्रिस्ती परंपरे प्रमाणें ताका काजारी आनी कुटुंबीक जिविताचो आस्कारी मानतात. Praise the Lord. Today, being the birthday of our most beloved Mother Mary, I have come on behalf of all the mothers present here today to thank the Almighty Father for this best gift that He has given to us, this best title of Mother. Along with this title, we mothers hold a big responsibility towards our children. We tend to worry about our children as mothers. What will our children's future be like? What will they be? What will they do? Will they get a good job? And the list is never ending. But today, I want to tell you one small secret. Instead of worrying about all these things, these material things, just one thing you have to do. Like how
King Solomon in the Old Testament. Here, when God asked him in his dream, "What do you want me to do for you?" And King Solomon said, "Give me wisdom, Lord, and understanding to rule this great people of yours." And God was so pleased with King Solomon that he blessed him with wisdom which nobody else had till today. And God also blessed him with everything else which he did not ask for. So, my dear mothers, pray for your children. Whenever you pray for your children, pray for wisdom for them. Because when you pray for them for wisdom, everything else God will bless them with. So there is no need for us to worry about them. Maja mogaच्या आवयनो, तुझ्या भुरग्यांपासून तुम्ही मागणी करतात तेन्ना जाणवाय मागतात देवा लागीं. सगळ्यांतली व्हडली देणें जाणवाय. हें सगळें देव तांकां फावो करतलो. हें सगळीं देणी तांकां देव फावो करतलो. Thank you, Lord. Thank you, Mother Mary, for blessing us in a special way today, being your birthday. Thank you for always interceding for us. Thank you, Mama Mary. Happy birthday to you, Mama Mary. The winners of the flower basket competition are: third place goes to Marisha Wallis, second place goes to Elric Pereira, and first place goes to Leanne Nunes. Winners, please come near the secretary after the mass with your basket. आतां आमी उमो घेतली. एंजल्सान स्टार्ट करतली, मागीर तुमी सगळीं तांकां फॉलो करची. So please,
Sogli Sangata Meria, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, Ore por Condiuia. Sogli Sangata Meria, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, More por Condiuia. Sogli Sangata Meria, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, More por Condiuia. Sogli Sangata Meria, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, More por Condiuia. Sogli Sangata Meria, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, More por Condiuia. Tu ce calisti
Sogli sangata meria, sogli lagi soria, amce tale e coria, morik por contiuria. Sangatin gabuya, ranik sorga vele, kazatan botuya. Noman Marie, Noman Marie, Noman Marie, Noman Marie, sobi sundorane, mango mandivoya, ekas taliantica, somes vakanuya. Noman Marie, Noman Marie, Noman Marie, Noman Marie, dicapayami viswasan podoya, dicakopan sogli, sodakaravuya. Noman Marie, Noman Marie, Noman Marie.
मोतीसाय बिणी तूं आमची कागुदो आतायानी आमच्या मोनाच्या वेळार मोतीसाय बिणी तूं आमची कागुदो मोनाच्या वेळार मोतीसाय बिणी तूं आमची कागुद कर आतायानी आमच्या मोनाच्या